नंबर पहिले आज न्यूजपेपराचेर बातमी आल्या की लोहिया मैदानाचेर लोहियाचो पुतळो आनी तें स्मारक कशा कशें उडयल्लें आसा म्हणजे सारकें हें ना आनी म्हणून हांव आज ताजी दखल घेवन आमी आज सकाळ फुडें इन्स्पेक्शनाक आयले. अविनाशाक आपयलो, म्युनिसिपालिटीचो इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर सगळ्यांक आपयले. हांगा कॉन्ट्रॅक्टर ना, कॉन्ट्रॅक्टराक मेसेज धाडल्या की ताबडतोब यो तो स्टॅच्यू आनी हें स्मारक स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ऑफिसां भितर दवर. इवन हे फ्लेक्स बी कितें काडल्या ते सगळे तातूंत भितर दवर. जाता तितले बेगीन आयचे आज ते सगळे हे हाडून स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ऑफिसांत दवर म्हटलां. आनी कितें जालें जाल्यार जबाबदारी तांची. हांवें म्युनिसिपल इंजिनियराक सांगलां आज सुडाच्या इंजिनियराक आपय, जॉयंट इन्स्पेक्शन कर आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांग जाता तितले बेगीन काम कॉमेस करा. हे आतां फॅशन जाल्लें आसा. काम घेतात आनी मागीर काम सारकें करना. हे हिस्टॉरीक मैदान जशें जालियनवाला बागाचो पयर इन्सिडेंट जालो. आमचो लिडर बाब राहुल गांधीन सांगलें की अंडर द नेम ऑफ रिपेअर्स ते कितेंय करतात. त्याच भशेन हांगा ब्युटिफिकेशन प्लॅन हो लोहिया मैदानाचो. अंडर दॅट ब्युटिफिकेशन प्लॅन यू कॅनॉट डू इन्सल्ट टू ऑल सच टॉप लिडर्स. आनी म्हणून हांवें आतां इमिजिएटली मागलां हांव चीफ ऑफिसराक सांगतलो आनी सुडाच्या इंजिनियराक सांगलां की आयच्या आज तो पुतळो आनी ते खंय आसा तें पळया आनी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ऑफिसां हाडून दवरा. म्युनिसिपल इंजिनियराक सांगलां जॉयंट इन्स्पेक्शन कर आयच्या आज म्हणून आनी डायरेक्शन दी म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराक. कामय सामकें स्लो जालो.